7 वर्सांनी फुलपी कारवीची फुलां ह्या वर्सा चोरला घाटात 8 वर्सांनी फुलली। केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजान आयोजित केल्ल्या कारवी महोत्सवात पर्यावरण मोगी राजन केरकार तसेच अक्षत्रा फर्नांडीस हांणी या कारवी फुलाबद्दल माहिती दिली। तसेच ह्या फुलांचे महत्त्व सांगले। This is called Karvi. So when Karvi blossom among the tribal people, they will recite the song, they will compose the song and they will say Nili Fulali. So this look blue in color, and that is why there is one mountain range in Karnataka. One is called Nilgiri and another is called Bilgiri. So Bilgiri, where you can see stones are black in color, it is called Bilgiri. So Rangaswamy wildlife sanctuary is there, and also Nilgiri is there. So Nilgiri got the name because Neelakurunji is there. Neelakurunji flower, it is a type of the Strobilanthes. Karvi, that flowers only after completing 12 years. However, this actually flowers after completing 7-year cycle, and this plant shrub has lot of importance in the tribal life and among the pastoral community. The pastoral community, mostly the Dhangar, खडकाचं पाणी न डोंगरचा पाला, दे दादा दे राजाळ मस दे, नाही बहिणी राजाळ मस, ती आई बापाची जोड। बटरफ्लायांचे 5 स्पीशीज आहे जे कारवीचेर होस्ट म्हणून रावता, हे जे किडे, ओके। आणि तितूंतलो एक स्पीशीज जो आसा तो सह्याद्री ओक लीफ बटरफ्लाय स्पीशीज। इट लुक्स व्हेरी प्रिटी, ओके। तुम पळयल्यार कोणी सारको बरो मेटलीक पेंट दिला काय दिसतलो, इतलो बरो दिसता। आणि तो कारवी तेजो होस्ट प्लांट, आणि तो सह्याद्री ओक लीफ बटरफ्लाय जो आसा न्हू, तो बॉर्न जाता असो आसता तेन्ना सारके पान दिसता पळोवपाक, सामके सुकलेले पान दिसता, सारकी कॅमोफ्लेज जातले आनी झाडाक आसतले अशें पान जाल्ले दिसचो ना सुद्दां ते पान काय बटरफ्लाय तो। मागीर जेन्ना तो उठता तेन्ना अमेझींग। सो हो जो बटरफ्लाय आसा तो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। इट इज एंडेमिक म्हणल्यार इट इज फावंड ओन्ली इन दीस रिजन, वेस्टर्न घाट्स जे आमी उबी आसते। आनी सरान जे भाशेन आमकां पयलीं सांगलेलें की ही जी एरिया आसा ती पेनन्सुला एरिया आनी वेस्टर्न घाट्साचे मदीं पडटा, पेनन्सुला रिजनूय आहा। सो ही जी कारवी आहा न्हू, सो स्ट्रॉबिलॅंथस जे इतले स्पीशीज गोंयान आहाय न्हू, 5 स्पीशीज आहाय आमच्या गोंयान स्ट्रॉबिलॅंथसाचे। एक आमी थंय पळयलो स्ट्रॉबिलॅंथस हायनियाना आनी हो स्ट्रॉबिलॅंथस कॅलोसा। सो जितले 5 स्पीशीज आहाय न्हू तितले एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। हो जो स्पीशीज आहा स्ट्रॉबिलॅंथस कॅलोसा हो एंडेमिक टू पेनन्सुला एंड वेस्टर्न रिजन ऑफ इंडिया। तेंचे सगळेच स्पीशीज आहाय ते एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। आनीक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आतां तुमी हे हांगसून पळयताय न्हू, आय एम प्रिटी शुअर हे मागीर इदा वयर येतले पॉप्युलेशन, नाजाल्यार सकयल वयतले। आनी तुमी मुळान पळयले न्हू तेंच्या जाल्यार मुळान न्हू स्टिल्ट रूट्स जाताय, सारके स्टिल्ट रूट्स। सो बेस्ड ऑन क्लायमेटीक कंडिशन, जितलो टेम्परेचर वाडटा, जितले तांकां सॉयल एडजस्ट करपाक पावता, तितले ते झाड मूव जायत रावता पॉप्युलेशन तेंचे। हांगा आयले बरोबर कळ्ळें की कारवी खूब वर्सां जालीं आयकता, कारवीची फुलां आसता किंवा अशी ब्लूम जाता 7 वर्सांनी 12 वर्सांनी, बट एक्चुअली एक्सपिरियन्स आयज पळयलो की दीस फ्लावर्स किंवा तेज्या बद्दल कशें आसा, फ्लावर्स सगळी कडेन दिसता पूण तेज्या बद्दल म्हायती जशी आतां सांगली की गोंयान एखादो गांव जो आसा तो लँडस्लायडी लागून सगळो गेलो, जर कारवी आशिल्ली थंय, जर शाबूत आशिल्ली जाल्यार ती तांची सगळी जी जैवविविधता आसा किंवा जमीन आसा, दोंगर आसा, हे राखून दवरता। म्हणजे सादी एक झाड आसा बारीकशें जे 7 वर्सांनी फुलता, पूण तेजें महत्व कितें आसा म्हणजे एकूणच ह्या सगळ्या सैमान भितर म्हणजे प्रत्येक खंयचोय प्राणी आसूं, खंयचें झाड आसूं, गवत आसूं, आनी कारवी सारकें ल्हानशें एक झाड आनी तितली फुलां येता 7 वर्सांनी, तर ताजें महत्व सुद्दां इतले बरे तरेन आयज कळ्ळें। ताका लागून म्हणजे खूब बरें दिसलें, खूब ज्ञानान सुद्दां भर पडली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सपना सामंत।